सध्या तरी कितले लँड फिलिंगाचे तुम्ही कंप्लेनी फायल केल्ली आसा? आमी कंप्लेंट फायल केला ते आमी स रोड दिला तांकां, स्पेशली हो पोरवोरी गिरीचो रोड आसा, मागीर बोडगेश्वरा कडल्यान पर्राचो रोड आसा, मागीर भितर नागवाचो रोड आसा, हे कलंगूटचो रोड आसा, मागीर ते हांगा आरपोरा टू अंजुना रोड आसा. थोडे आमी रोड्स तांकां दिला ज्या जाग्याचेर मॅक्झिमम लँड फिलिंग सध्या तरी आमी आयडेंटिफाय केला. आनी बाकीचे अशे भरपूर रोड आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. नॉट ओन्ली रोड सायडीचे, आमी जे बाकीच्या भितरल्या एरियेन जे शेतां पुरयला आनी कित्याक हे सगळे आमच्या कडेन कंप्लेंट्स डेटा आमी कंपायल केल्लो आसा. तो पूण आमी ऑन ट्रायल बेजीस तांकां हें दिला, कित्याक आमी जर सगळ्यांत दिलें जाल्यार तें कांयच करपाचें ना. सो ताका लागून आमी स्टेप बाय स्टेप वयता. पूण आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की गोंयच्या बार्देस तालुक्यांतलो जितलो डेटा कलेक्ट करपाक जाय, खंय लँड फिलिंग जालां हें जालां, तें सगळें आमी केलां. आनी कालूय आमी स्पेशली ताका हांवें प्रायवेटली मेसेज केल्ली, हांवें विश्वजीत राणेकूय मेसेज केल्या, बाबुशाकूय मेसेज केल्या की हांगा कोलवा हांगा म्हापसा हायवेचेर तारीचेर फ्लायओव्हर जावन लेफ्टान ते मार्बलाचें न्यू हें जालां. तेंच्यांनी ह्यूज ऑलमोस्ट 2 ते 3 हजार स्क्वेअर मिटर तेंच्यांनी लँड फिलिंग केल्लें आसा. हे रिसंट. सो हेच्या पयलीं हांवें विश्वजीत राणाक ट्वीट केल्लें, पूण तेजेर कांय एक्शन जावंक ना. सो आतां बाबूश मोन्सेराताक हांवें मेसेज केली, सो तेणी रिप्लाय केला की तो एक्शन घेतलो म्हणून. हांवें डेप्युटी कलेक्टराकूय मेसेज केला, मामलेदाराकूय मेसेज केल्ली आसा. सो आमी जाता तितले आमच्या सायडीनसून प्रोएक्टीव आमी अप्रोच दवरता आनी आमी आमच्या सायडीनसून कंप्लेंट घालता. हितून आमी वॉट्सॅपारूय तांकां इंटिमेट करता, आमी तांकां ऑफिशियलूय ट्विटरारूय तांकां माग करता, इवन तांकां ऑफिशियलूय कंप्लेंट दिता, सो दॅट आमकां एक्शन जाय. आमकां फक्त तेंच्या कडल्यान आश्वासनां नाका.